I certified where food is fortified. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्याक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, हालींच्या काळार तुमी जाणा सोशल नेटवर्क प्लॅटफॉर्मा उदेशी जायतीं जाणां जायते तरणाटे कलाकार उत्पन्न जाल्ले आसा. जायतीं कलाकारां फामाद जाल्या, जावं ते यूट्यूब, फेसबूक वा इंस्टाग्राम. ह्याच निमतान आयज म्हज्या सांगाताक आसा एक अशें कलाकार जे आख्खें गोंयभर परजळ्ळें आसा. इंस्टाग्रामाचेर म्हाका दिसता 90K+ फॉलोवर्स ताचे आसा. इतलेंच न्हूच एक कंटेंट क्रिएटर, पूण एक दांडिया गरबा डान्सर, तशेंच फॅशन डिझायनर, तशेंच गोवन स्टेज एक्टर. कुकू शिरोडकर म्हणल्यार ताका सगळींच वळखता. प्लीज वेलकम करिशा शिरोडकर. येवकार. तशेंच ताचे सांगाताक आसा आनीक एक कंटेंट क्रिएटर. जायते व्हिडिओज तुमी तांचे पळयल्या, लायक केल्या, शेअर केल्या. थोड्या व्हिडिओनी तुमकां हांसयल्या, जाल्यार थोड्या व्हिडिओनी तांचे तुमकां रडयल्या. प्लीज वेलकम पुष्पराज. येवकार. कशे आसात? सामके फिट एंड फायन? सामके फिट. सामके फिट? सामके. रायट. ओके. पयलीं सद्याक तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कित्याक 90K+ फॉलोवर्स जावपाक तितलें सोंपें न्हय. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आनी तुवें तें करून घेतलें. तुजे जायते लोकांनी तुमकां अप्रिसिएशन दिलां, जाल्यार हाच्या फाटल्यान रिजन कितें? सुरवात तूं कडल्यान. म्हणल्यार हांव जशें कितें करपाक कशें फुडें सरलें काय म्हणटा, म्हणल्यार एक्टींग म्हाका आवडटाली. पयलीं हांव डान्सर आसलेलें, एक्टींग नासलेली म्हाज्या हितून काय. बट एक डान्सराचें एक्सप्रेशन वायज बीन येता न्हू, सो खंय ना खंय म्हाका दिसलें की हांवें एक्टिंगूय करचें. कित्याक जेन्ना हांव सिरियल्स बीन पळयतालें पळय तेन्ना म्हाका उमेद येताली की एक्टर बरी करता न्हू. सो हांव मागीर रुमान बीन वचोन हारशा फुडल्यान बीन म्हाजें ऑडिशन दिवप बीन, पिशे कशें बडबडप बीन. आनी मम्मा बीन केन्ना म्हाका सांपडटाली अशी, कित्याक गो एकटेच बडबडटा? अरे काय ना मम्मा, म्हणजे हांव एक्चुली एक्टींग करतालें. ओके. सो तितून म्हाका दिसलें की मागीर म्हाका एक चान्स मेळ्ळो. ओके. 2 मिनटाचो रोल आसलेलो नाटकान, आनी हांवें तो फस्टूच टायम असो नाटक केलो की लोकांक खूब आवडलो. लोकांनी म्हाका खूब अप्रिशिएट केलो. सो म्हाकाय दिसलें की ऑडियन्स समज म्हाजे डान्साच्या बरोबर एक्टिंगूय लायक करता जाल्यार वाय नॉट, आनीक ट्राय करया. तशें करीत गेलें आनी एक्टींग म्हाजी इम्प्रूव जाता न्हू तूं करीत गेलें की. आनी तेज्या उपरांत हांवें डब स्मॅश स्टार्ट केलो. डब स्मॅशाच्या फुडें मागीर म्युजिकली येयलें, मागीर टिकटॉक येयलें. टिकटॉक बॅन जालो, बरे फॉलोवर्स जाल्ले म्हजे, बॅन जालो. मागीर खंय वचोन रिल्स येयले आनी रिल्सान म्हजी लायफ चेंज केली, टोटली चेंज केली. कितले वर्साचे असले तेन्ना तुवें स्टार्ट केलेलें पळय तेन्ना? हांवें युट्यूबार एक व्हिडिओ केल्लो अमर बाबू फटास्के बरोबर, एंड इट वेंट व्हायरल. लायक असो व्हायरल जालो की वयता थंयसर येतेच न्हू ते अशें जालें. ओके. सो तेज्या उपरांत मागीर म्हाका कॉन्फिडन्स येयलो की हांव करूं शकता म्हणून. सो तेज्या उपरांत हांवें मागीर रील स्टार्ट केले आनी म्हाका तसो मोग मेळ्ळो, कित्याक म्हाजी एक्टींग खंय ना खंय नॅचरली येवपाक लागली आनी लोकांक कनेक्ट जावपाक लागली एक्टींग. बिकॉज जेन्ना तूं नॅचरली करता तेन्ना लोकांक कनेक्ट जाता न्हू. सो तांकां ती एक नॅचरल एक्टींग म्हणून दिसली आनी लोकांनी जशें हांव बिहेव करता तें आवडपाक लागलें आनी तें हें जालें आनी आतां हें हांगासर आसा. ओके. तुका कुकू म्हणपाचें काय करिशा कितें म्हणपाचें? बिकॉज करिशा रायमींग जायती जाता. करिशा. हय, करिशा थोड्या करिश्मा म्हणटा, आमी पोवन घेना मागीर थोड्या कृष्णा म्हणटा. ओके. तुका कितें आवडटा चड? ऑब्वियसली म्हजें नांव आवडटा कित्याक तें युनीक आहा न्हू करिशा. बट म्हाका लोक कुकू करता, सो म्हाका तें संवय जालें कुकू आयकपाची. सो हांव चडशें कुकूच हें करता. तूं कुकूच म्हूण वता? बट कुकू फाटल्यान रिजन कितें आसा? हांव चिकनाक कुकू म्हणी. कुकू खावपाक वयता, कुकू खावपाक. सो त्या खातीर म्हाका लोक कुकू म्हणपाक लागले. सो आतां चिकन अवॉयड केलें? आतां चिकनूच खायना. नाव आय एम सेविंग कुकू. ऑलरायट. ओके. विल कम बॅक टू यू. पुष्पराज, तुजी फाटली काणी कितें? जावं तुजे दोगांचे तुमचे वेगवेगळे आसा, सो तुजें कशें स्टार्ट जालें? पयलीं कशें आशिल्लें की स्कूल टायमार सुद्दां अशी म्हाका एक्टींग करपाक आवड आशिल्ली. बट कितें आसलें तेन्ना अशें कोण करुया असो कोण सपोर्ट करपा नाशिल्लो. मागीर लॉकडावन येयलें. लॉकडावनान म्हणल्यार आमी हें पळयताले कितें तेन्ना हे चडशे म्हणजे कुकू शिरोडकर तेंगे हे येताले व्हिडिओ येताले म्हणजे युट्यूबाचेर और अमर बाबू फटास्की हेंचे दोगांचे व्हिडिओ येताले. मागीर ते पळोवन अशी उमेद येताली बाबा म्हाका बी करपाक जाय. पूण अशें कितें आशिल्लें की एक हें आसलें बाबा हांव केलो जाल्यार म्हणजे लोक कितें म्हणटाले अशें एक फियर आशिल्लो पयलीं. मागीर हळू करून मागीर बेश्टे एक हांवें 2023 सुमार एक रील घातलो असो बेश्टो करून, म्हणजे एक नॉर्मल रील केलो फनी असो आनी घातलो.
तेजेर म्हाका एक व्ह्यूज येयले, लोकांनी कमेंट मारले आसले, ते पळोवन अशें बरें दिसलें बाबा की बाबा लोक पळोवन आसता जाल्यार आनी करुया. अशें करून करून मागीर व्ह्यूज वाडपाक लागले, फॉलोवर्स वाडपाक लागले, बरें दिसपाक लागले. आनी आमकां लागून कोण जर आसता ऑर कितें बरें दिसता तें बरें प्राउड मुवमेंट न्हू आमकां की आमकां लागून लोकांचें लायफ म्हणजे कोणी आसता न्हू म्हणल्यार अशें सॅड आसता आनी येवन ते कॉमेंट रील पळयता तांकां मातशें बरें फील जाता. त्या खातीर तें म्हाका बरें दिसपाक लागलें म्हणून हांवें कंटिन्यू केलें. मागीर कोको शिरोडकर बाकीचे कोण क्रिएटर्स आसा पळय चडशे कोको शिरोडकर, मागीर आमचो बींग वेन्स म्हणून फ्रेंड आहा तेज्या वांगडा म्हणजे हांवें रिली स्टार्ट केलें. मागीर हळू अशे व्ह्यूज पडपाक लागले आनी मागीर लोक वळखपाक लागले, म्हणजे खंय गेलो जाल्यार वळखीता, एक बरें दिसपाक लागलें बाबा लोक वळखता. सो मागीर कंटिन्यू करून आतां म्हागेले 11K फॉलोवर्स आहा इंस्टाग्रामाचेर. सो तशें. ओके, रियल लायफान तूं तसोच आसा काय ओनली ऑन स्क्रीन येता पळय तेन्ना एक तुजो फनी बोन आसता तो? ना, सेम आसा ऑलमोस्ट, फ्रेंडली. ओके, जरी तर हें तुका विचारीत जाल्यार तुजें कितें आसा? आसा तशें आसा. जायत ना आनी एक्ट करपाक. हांव ट्राय करता ओके अशें बीन रावपाक थोड्या वेळ आसा कितें म्हणजे म्हाका जायना तशें नॉर्मल एक्ट करप. एक्चुअली हांव अशेंच पयलीं स्कुलान आसतना हें आशिल्लो इंट्रोवर्ट फूल, म्हणजे अशें म्हाका कोणाकडेन उलोवंक सुद्दां जायनाशिल्लें, म्हणजे फियर आशिल्लो. मागीर इल्लें कॉलेज लायफ म्हणटकीर मागीर अशें म्हणजे एक कॉन्फिडन्स येयलो, उलोवपाक लागली, फ्रेंड जाली तेन्ना मागीर कॉन्फिडन्स येयलो की बाबा जाता आतां फ्रेंड करुया, म्हणजे तशें. मागीर फ्रेंड्स जाले, मागीर कॉन्टेक्ट वाडले. पूण म्हाका अशें फ्रेंडांनी म्हाज्या खूब सपोर्ट केलो. स्टार्ट केलें पळय काय रील घातल्या पुरो लोकांनी आपोआप सगळे फ्रेंड्स म्हाका हें शेअर करताले. तेन्ना कशें आशिल्लें शेअर केल्यार तुजे व्ह्यूज वाडटाले. पूण आतां कशें अल्गोरिदम की रील बरो आसा, कंटेंट बरो आसा ऑर एल्स तुगेली क्रिएटिविटी क्वॉलिटी जाल्यार आपोआप रील जावता, गरज ना हेजें शेअर करपाची. ओके, अपार्ट फ्रॉम द रील जे तूं कितें कोता इन्स्टाचेर ओ कितें ओ तुका लोक मांदून घेता, अपार्ट फ्रॉम दीस तूं आनी खंयसर एक्टिंग केला तुवें? ना, डायरेक्ट पयलीं हांवें केल्ली ती म्हणल्यार बरें पयलीं 2014 आमचो होम स्वीट होम 2 आसा मुवी पळय, तितून बरें पयलीं 2014 आसपाक शकता. तेन्ना एक रोल आशिल्लो म्हणजे पुलिसाचो रोल तेन्ना. सो तितून सोमतो रील तेन्ना रील. ऑलरायट. ओके, तुजी माझी फर्स्टूच एक्ट हांव पुलिसूच जाल्लें. हांव पुलीस लेडी हवलदार. ते पुलीस हांव हवलदार जाल्लें. हवलदार जालो, तूं कोण जालोलो? म्हणजे थंय सारको कॉन्स्टेबल. ऑलरायट. ओके, तुजी स्टोरी कितें? कित्याक जायते प्रोफेशन तुका आसा, इतली कला तुज्या आंगान भरलेली आसा, जाल्यार ते सगळे सोडून एक कंटेंट क्रिएटर. टेल मी. म्हटल्यार डान्सिंग स्टार्टींग हांव डान्सूच म्हणू शकता की हांव डान्सर आसलें. मागीर म्हाका स्केचिंगाची बीन आवड आसली, तितूनूय हांव वचोंक सोदतालें. मागीर म्हाका घुमट वाजोवपाक आवडटा, तितूनूय हांव वचोंक सोदता. मागीर सिंगींग भजन बीन म्हणपाक आवडटालें म्हाका, पूण आतां आवाज गेलो म्हाजो. आनी मागीर स्टेज एक्टिंगूय करपाक सोदी, मागीर रिल्सूय केले, मागीर फॅशन डिझायनींग केलां हांवें. सो कपडे शिवतालें, हांव म्हणजे शॉप बीन आसलें, सो ऑर्डर्स बीन घेताले. आतां हांवें बंद केलें कित्याक हितूनूच बरें चल्लां न्हू. ओके, ऑलरायट. आनी तें जायना मॅनेज. पयलीं हांव आनी दांडिया ओबियसली 10 years ऑफ एक्सपिरियन्स आहा म्हाका दांडियान. मागीर आतां हांव जजिंगेक बसता दांडियाचें जावं डान्स कॉम्पिटिशन आनी ट्रेन करता भुरग्यांक. आमच्या वाड्यार बीन सगल्यांक हांव ट्रेन करता. ऑलरायट. ओके, आनी वॉट अबाउट एक्टिंग? एक्टिंग आतां अशें दिसता की म्हाज्या शिरेनी आहा कशें दिसता म्हाका. लायक जायते नाटकांनी तुवें एक्टिंग केला. लास्ट तुमचे लास्ट धांव धांवलो तेजे हांवें 105 shows क्रॉस. 105 shows? हय, ऑल ओवर गोवा. लायक अशें आहा की म्हापसानूच 11 shows केल्या. आनी तेच लोक तें नाटक परतून पळोवपाक गेले म्हणल्यार तें नाटक इतले लोकांक आवडलेलें. बिकॉज तितून कशें आसा जाणा, हांव लीड आसा भितून. सो म्हाजो एक एंग्री कॅरेक्टर आसा, तेजे उपरांत म्हाजो लाग मारता तसलो, भितर बेवडे बी जाल्लेले आहा. तितून हांव मॉडर्न जाला, तितून मागीर लास्टाक म्हाजो रडपाचो सीन आहा. सो तें खूब वेरिएशन्स म्हाज्या एक्टिंगेचे भितून. सो ते लोकांक पळोवंक मेळटा की हा हे असले एक्टिंग करूं शकता, ओके हे बेवड्याचे बी एक्टिंग करूं शकता, हे रागूय जावं शकता, हे रडोय शकता. आनी नॅचरली रडचें पडटा न्हू, तुका ते हे घालूंक मेळना न्हू त्या टायमार. सो तुका ते नॅचरली एक्ट करचें पडटा. सो लोकांक त्या खातीर ते खंय ना खंय आवडले आनी ते स्टोरी सुद्दां ती बरी कोणें बरयल्ली आसा. सो हय, तशें ते गेले आनी खूब बरें नाटक जालें तें. म्हणजे लायफाचें हांव म्हणूं शकता बेस्ट नाटक आजून पर्यंत केल्लेलें. ऑलरायट. ओके, फुडें आनीक जायते म्हाका दिसता येवपाचें आसा इन पायपलायन. ओके, कंटेंट क्रिएटर म्हणटकच तुका अप टू डेट रावचें पडटा. लायक लेटस्ट ट्रेंड्स जाल्यार तूं कितें स्ट्रॅटजीज यूज करता लायक म्हणजे अप टू डेट रावपाक? म्हणल्यार हांव 4 दिसाचो गॅप घेता आनी विडियोज करपाक लागता. स्क्रिप्टी येयली न्हू सोमतें हांव नोट्सान बरयता आनी दवरता. मागीर एक दीस शूट करप, एडीट करप, घालप. पूण तूं रावचें पडटा, खंय ना खंय फॉलोवर्स देंवता नाल्यार तूं घालिना जाल्यार बीन.
बिकॉज लोकांक एंगेज रावंक जाय ऑडियन्साक न्हू सो हय तशें करता हांव घालीत सुट्टा एटलीस्ट म्हाजे कडेन कितें ना न्हू जाल्यार फोटोज तरी अपलोड करताच अशें म्हणटा की यू नो दॅट अ सेईंग की सेलिंग लायक हॉट केक्स म्हण तशें तुजो एक व्हिडिओ घातलो म्हणटकच तुका फटाफट जाय ते तुमकां लायक्स येता आनी इतलो लायक जाता लोकांक यू नो लायक ते तेंच्या सोयी जाल्ली आसता की आयज अरे हाल्या येवना व्हिडिओ तशें अशें कितें तूं इतलो कंटेंट तुका खंयच्यान येता जावं हे तुजें मोटिवेशन खंयसान येता तुका लोकूच मोटिवेट करता म्हाका एक्चुअली तेंचे अशें आसता एक व्हिडिओ घातलो न्हू कुकू नेक्स्ट व्हिडिओ केन्ना अरे तूं हो घातलो न्हू राव न्हू हो पळय न्हू नेक्स्ट व्हिडिओ केन्ना नेक्स्ट व्हिडिओ बेगीन घाल आतां तूं नवें कितें हाडटलें आमच्या फुडल्यान आतां इतलो बरो व्हिडिओ हाडला हेज्यान कितें बरें हाडटलें तूं सो म्हाकाय मागीर तो प्रेशर येता आतां हो लोकांक इतलो आवडलो जाल्यार फुडें आनीक बरें करूंक जाय न्हू लोकांक तसो हें करूंक जाय आनी लोक जेन्ना अशे लिटरली टेक्स्ट मेसेजीस घालता की कमेंट्स एक दुसरी गजाल पूण टेक्स्ट मेसेजीस मुद्दम टायप करून घालता की कुकू तुजो व्हिडिओ इतलो बरो जालो आवडलो तूं इतलें बरें आनी इतलें न्हू लिटरली हांव मातशें रडोंक बीन पावता त्या टायमार सो लोकांचो मोग म्हाका खूब मोटिवेट करता रायट ओके तुज्या हितून गोड विचारीत जाल्यार जेन्ना नेगेटीव कमेंट्स येतात तेन्ना तुमी कशें रिएक्ट करता ना कशें आसता पळय तुका पॉझिटिव्ह जाल्यार तुका नेगेटीव घेवन करूंक जाय आनी दुसरें म्हटल्यार आतां पळय थोडे रोस्ट करता थोडे ते नेगेटिव्हली घेता थोडे ते पॉझिटिव्हली घेता पूण म्हाका अशें दिसता की आतां पळय रोस्ट करता तो रोस्ट करतलोच तुवें तुजें कंटेंट इम्प्रूव करपाचें न्हू करेक्ट कंटेंट इम्प्रूव केलो म्हणटा ताका मागीर रोस्ट करपाक मेळना सो तशें कंटेंट इम्प्रूव करपाचें म्हाज्या हिसपान तरी वॉट अबाउट क्रिटिसिजम कशें घेतात तुमी जेन्ना पयलींच कोण व्हिडिओ काडटा तेन्ना जायतेच आसता सो तुमकां तशें कितें केन्ना फेस केलां तुमी अशें कितें की पयलेंच जेन्ना तुमी तुमचें कंटेंट काडलेलें ओ जायते ट्रोलिंग ओ क्रिटिसिजम तुमकां आयकपा येयलेलें ना म्हाका ना दिसता म्हाका रे पळय कशें रोस्ट हे करतात बट ते तुवें कशें करता तेजेर डिपेंड आसा थोड्या लोकांक ते मनाक लागता आपल्याक तो असो कित्याक म्हणटा कितें अशें कित्याक केलें म्हाज्या हिसपान पळय ते गेलो तो एक रोस्टर म्हणल्यार तो एक तेगेलो कंटेंट जालो सेपरेट ते तुवें पॉझिटिव्हली घेवपाचें आनी तुवें कितें म्हणजे आतां तूं नेक्स्ट कितें करता पळय तो बरो करपाचो म्हणजे बरो इम्प्रूव करून करपाचो लेटेस्ट ट्रेंडान जायते फावटी तुमकां एक्टीव रावचें पडटा लायक खंयचेय न्यूज सॉंग येयलें जाल्यार तेजेर अप टू डेट रावचें पडटा जाल्यार तूं तुजी स्टडी कशी करता बिकॉज जायतेच आसता सो एक लोकांक कॅची धरी तर व्हरपा जाय लोक तें घेवन बसपा जाय तकलेन तेंच तर उगडास करूंक जाय जाल्यार तूं कशें करता म्हणल्यार हांव म्हाजे नॉर्मल व्हिडिओज करता तितून ते मागीर सॉंग एड करता भितून ओके कितें जाता जेन्ना ट्रेंडींग येता न्हू तेन्ना तीच सॉंग येता पळय आमकां चडशीं तितून मागीर खंय वचून म्हाजेय सॉंग येता भितून लायक ते इंस्टाग्राम आय थिंक रिलेट करता हे सॉंग घालीत सुद्दां जाल्यार इवन इफ तितून डायलॉग आसा न्हू जाल्यार ते सॉंगांच्या भितून येता मागीर आमचो व्हिडिओ ओके आयज पासून तुजो सामको आवडीचो लोकांक लायक जाता पळय तसलो व्हिडिओ खंयचो जालेलो आसा म्हाजो व्हिडिओ म्हाजे सगळेच व्हिडिओ इम्पॉर्टंट कशे कित्याक तितून हांवें मेहनत केल्या न्हू तशी लायक लिटरली यार जेन्ना तूं चिंतता पळय तो व्हिडिओ न्हू तो कितें आसा बट आमी तितून चिंतता स्क्रिप्ट बरयता ती स्क्रिप्टीन डायरेक्शनान हाडप व्हिडिओग्राफीन एडीट त्या एडिटान BTS तूं कितें घालतलें हें सगळें आमकां काम करून मागीर तो एक व्हिडिओ जाता रे लास्ट रील कसो आसता पळय म्हणजे लास्ट सोंपता तेन्ना मातशें तुका पंच लायन जाय पडटा जाल्यार तो लोकांक आवडटा असो तुवें कितले तेजे बरें कोलॅब केला ओ कितले फावटी मी केला खूप एक केला 25-30 वीस तरी केला आसतले आनी ते बरे व्हायरलूय केला बी लोक मानून घेता ना कितें जाता आमचें कशें आसा आमच्या दोगांची बॉन्डिंग फ्रेंडशिपाची बॉन्डिंग बरी म्हणल्यार टायम लागना झप्प रोखडो जाता कितें जाता केन्ना केन्ना आतां नवो कोण घेता पळय त्या मनशाक जमना मागीर हें जाता पूण जाता म्हाका अशें हांव कोणाकूय घेता अशें कांय ना कोण करया म्हणटा जाल्यार हांव करता तशें कांय ना की तो कितें तेजे फॉलोवर्स कमी आहा तशें कांय ना कोणाकूय वयर काडपाक बरें दिसता न्हू अशें कोण वयर सरता पूण ऑटोमॅटिकली तुमकां जेन्ना सपोज जायते फावटी तूं ताई बा तो हें घेवन व्हिडियोज करता ताई वांगडा वो आनी कोणा वांगडा वो कोण तुजी भयणीक अशें कितें दाखयता तूं जाल्यार हें तुमकां ऑटोमॅटीक येता मेवता काय तुमच्या फ्रेंड्स सर्कला भितर तूं हाल्या आपल्या व्हिडिओन जाय म्हणत जाल्यार तांकां अवेलेबिलिटी येता तुमकां काय तुमी सिलेक्टेड मनशाक आसता थंय हांव सिलेक्टेड मनशा बरोबर करता पूण तेंच्या बरोबर म्हाजी आतां ऑलरेडी केमिस्ट्री जाल्या न्हू सो ती मागीर आनीक बरी सरता भायर ओके वयताना ओके आतां एक व्हडलो रिक्वेस्ट क्वेश्चन म्हणटा पळय तो जायते फावटी रिल्स पळयता म्हणटकच अरे हे चेडूं बरें दिसता तशें कितें जालां तुका हय जाला ओके जाता थंय तुका कितें येयला मेसेजीस बी येता तुका येता पूण त्यो मागीर चड घेवन सिरियस केन्ना न्हू कितें करपाचें ताचें खूब येता इग्नोर करचें पडटा ओके तुमी कितें करता तशें मेसेजीस येता पळय तेन्ना म्हाका येत आसता बी खूब येता आतां म्हजो व्हिडिओ पळोवंक ना कुकू तुज्या फाटल्यान लायनी लागल्या हांव पॉझिटिव्हली घेता करूंकूच जाय बी लायक म्हाका
लायक करना कशें जातलें कोण जाणा कोण रायट ओके फुडें जी न्यू कोण कंटेंट क्रिएटर्स आसा तांकां तूं कितें मेसेज दिवपाक सोदता जो जी कोण पळयता जावं आयची कोण एपिसोड पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता बिकॉज तुमी जाणा आयज काल सोशल नेटवर्काक सोशल हेच्या फेसबुकाचेर इंस्टाग्राम युट्यूबाचेर जायतीं जाणां आयिल्लीं आसा पूण ते कशें फुडें व्हरपाक जाय आनी तांकां जरी तर लोकांच्या नदरेन तुमचे भशेन जरी तर रावपाक जाय जाल्यार तेणी कितें करपाक जाय मेन म्हटल्यार आतां सगळीं जाणां करूंक सोदतात हितून कित्याक ती आमचो जसो ग्रोथ पळयता की समज कुकू अशें करूं शकता जाल्यार हांव कित्याक करूं शकना इट्स अ गूड थिंग ती इन्स्पायर जाता आमचे कडेन न्हू ते हांव बऱ्या भशेन घेता बट इतलेंच हांव म्हणटा की कितें तुमी करता पळय तें सांबाळून करा कित्याक सोशल मिडिया जितली बरी तितली वायटूय तितली डेंजरस जाल्या आनी आतां ते AI बीन ते तकली उडोवपाची कामां जाल्या सो बरी मेसेजीस दिया नाका जाल्ले कितें शिकोवं नाका भुरग्यांक बिकॉज आतां सगळीं धाकटी भुरगीं सुद्दां मोबायलांनी आसता सो कितें तुमी मेसेजीस दिता न्हू बरी दिया कॉन्टेंट बरें करा नाका जाल्लें कितें दाखोव नाका कित्याक आतां नाका जाल्लें खूब येयला आनी अशें ना की तूं एक्सपोज करता आनी तूं नाकाल्लें कितें प्रमोट करता ते तितून तुका फेमस जावंक जाय तितून एक्चुली जाता लोकांक नाका जाल्लें पळोवपाचें आसता तितून चड लोक फेमस जाता बट तुमी फेमस जावंक जाय म्हणून नाकाल्लें करनाका बऱ्या लायनीन रावा आनी आपल्या पेरंट्साच्या अगेन्स्ट वचोन मात काय करूं नाका सिंपल तुमकां तुमच्या फॅमिलीचो कितलो सपोर्ट आसलो खूब सपोर्ट आसलो अशें ना की एज अ चेडूं मनीस हांव न्हू सो चेडवांक गेन करचो पडटा न्हू तो इजिली तुका मेळना की चल तूं कर तशें केन्नाच मेळना एका चेडवाक तरी बिकॉज एक सर्टन एज येयली सुद्दां जाल्यार पुरो आतां नाका आतां तुजें तूं फॅमिलीचें फ्युचराचें पळय बट देन तो तुका कॉन्फिडंटान घेवचें पडटा तुज्या पेरंट्सांक की मम्मा हांव कितें करता न्हू तें न्हू हांव तुमकां प्रावड फिलूच करून दवरतलें तुजे तकली हांव सकयल घालचें ना ह्या कॉन्फिडन्सान तांकां घेवचें पडटा आनी हांव खंय वयता हांव सेफली वयता जावं हांव आतां ताका हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक हाडला सो एक भरोसेमंद मनशा बरोबर वयता कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना ह्या कॉन्फिडन्सान तूं तांकां हाडलें न्हू की आपशीच तुका सपोर्ट मेळटा नाल्यार तूं म्हणटा हांव ना म्हाका जाय तें करतलें तुमी तुमचें पळोवन घेया तशें तूं करूं शकना सो हांवें तांकां एक कॉन्फिडन्स दिलो की हांव सदांच तुमचें नांव वयर दवरतलें आनी तें हांवें केलें बी प्राऊड ऑफ यू थँक्यू ओके हाचेरूच आमचो आतां एक रॅपीड फायर रावंड आसा ओके सो आन्सर्स तुमी सगळे बरे दिल्या आनीक सगळे सारकें सांगला सो रॅपीड फायर रावंड तुमी सारकी सांगतली ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू ऑलराइट रॅपीड फायर राउंड विथ आमची बाय कुकू शिरोडकर कुकू हॅलो ओके पयलो प्रश्न ओके तुज्या आवडीचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म खंयचे इंस्टाग्राम ऑल टायम फेवरेट ऑल टायम फेवरेट ओके जरी तर तुका एक चान्स मेवलो रियल मॅन जावपाचो नॉट रील वन जाल्यार तू कोण आसतलें म्हज्या पप्पा भशेन जाता ऑब्वियसली हांव तेजे ऑलराइट ओके वॉट इज युअर फेवरेट प्रॉप दुपट्टा वीग झाडू मुस्टाच कितें घेवन एक्टिंग करपाक चड लायक जाता तुका दुपट्टा 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 मेरा रायट ओके कसलो कॅरेक्टर तुका चड करूंक मज्जा येता कॉमेडी कॉमेडी हय ओके कसली जाऊ दी हय दया भाभी बीन हॅलो ओके अपार्ट फ्रॉम तुज्या फॅमिलीन अपार्ट फ्रॉम यू तुज्या फॅमिलीन फनी मनीस कोण आसा म्हाज्या फॅमिलीन फनी मनीस तूच आसा आनी म्हाजो भाव आसा एकटो ओके श्रीदत्त म्हणून ओके एक वर्ड ओके एक वर्ड जे तुज्या कंटेंटाचे स्टायलीचे मोठेपण सांगता खंयचें उतर एक जर तर तुका हांवें विचारलें तुज्या कंटेंटान एक डिस्क्रायब कर कशें सांगतलें तूं लायक तुजें कंटेंट कशें आसतलें हाऊ इज इट कॉमेडी आसता कॉमेडी ओके मोस्ट मेमोरेबल कंटेंट पीस यू हॅव एवर क्रिएटेड मेमोरेबल आय थिंक खंयचो डॅडी बद्दल डॅडी बद्दल कितें आसलें इम्पॉर्टन्स ऑफ पेरंट्स रायट ओके तूं सगल्यांक हांसयता रायट तूं चड केन्ना हांसता खरें सांगू हांव म्हाज्या जोकार आसता कोण ना आसूं हांव आसता ओके वॉट मेक्स कुकू हॅप्पी लायक्स कमेंट्स ऑर फॉलोवर्स लायक्स Comments कमेंट्स or ऑर followers? फॉलोवर्स कमेंट्स शुअर हय ओके तुका कितें चड मोटिवेट करता कितें चड मोटिवेट मोटिवेट करता म्हाजो कॉन्फिडन्स आसा ऑलरायट तसो ओके जरी तर तूं एक कंटेंट क्रिएटर नासलें जाल्यार तूं कोण आसपाचें हांव एक कॉन्टेंट क्रिएटर नासलें हय जाल्यार हांव
हांव फॅशन डिझायनर आसपाचें आसा बी बट मे बी हांव सोडचें नासलें तें काम तितूनच उरतलें आसलें. ओके, तुज्या आवडीची तू वापरता ती इमोजी चडशी खंयची असता? हांव इमोजी खंयची नो चडशी लाफींग ऑब्वियसली ओके, लाफींग. मोस्ट एम्बॅरेसिंग मोमेंट ऑन कॅमेरा केन्ना असलो? खंयचर कॅमेरा म्हणटा तूं नॉर्मली? नॉर्मली शूट करता तेन्ना Shoot करतना? एनी एम्बॅरेसिंग मोमेंट? हांव पडटा बिडटा तेन्ना कित्याक हांव पडत आसता हांव क्लमझी खूब. ओके, बेस्ट कंटेंट क्रिएट करपाचो हॅक कसलो तुज्या ऑडियन्सान सामकें गुल करून दवरपाक? बेस्ट कंटेंट क्रिएट करपाचो हॅक कसलो सो दॅट युअर ऑडियन्स आर एंग्रोज टू युअर व्हिडिओज? कॉमेडीज हांव कॉमेडीज करता न्हू तेच आवडटा लोकांक. ओके, तुज्या कंटेंटा फुडें कितें वॉट नेक्स्ट येवपाचें आसा? कंटेंटा फुडें या टीव्हीन बीन येता जाल्यार पुष्पराज. ओके, ऑलरायट, रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो पुष्पराज. मराठी कॉमेडियन जाचें काम तुका चड आवडटा कोण आसा? ओके, इफ नॉट मराठी आनी खंयचे कॉमेडियनाचें काम जे तुका चड आवडटा? जॉन डिसिल्वा. जॉन डिसिल्वा. ओके, गो टू कंटेंट फॉर्मॅट व्हिडिओ, ब्लॉग, पॉडकास्ट कितें? म्हणल्यार कसलो तू खंयचो फॉर्मॅट तुका चड लायक जाता? व्हिडिओ करपाचो, ब्लॉग, पॉडकास्ट, इन्स्टाचेर आनी चड? blog. ओके, Instagram. वडांतलें व्हड इन्स्पिरेशन तुजें खंयसान मेवता? माझे फ्रेंड्स. ओके, Family. सामको चॅलेंजींग पार्ट ऑफ अ कंटेंट जेन्ना तूं क्रिएट करता सारको चॅलेंजींग पार्ट खंयचो आसता? म्हणल्यार म्हणजे आतां हांव रिल्स करता न्ही म्हणल्यार फुडल्या मनशाक कशें आवडटलें तें चॅलेंजींग आसता. ऑलरायट. ओके, तुजे आवडीचे कोलॅबरेशन एक्सपिरियन्स कोणा लागीं असले? खूब. हे बेश्टे सांगनाका, हांव सायडीक बसला म्हणून. ना, बरें. सारकें सांगता. ओके ओके, एफ अल्फाबेटांतल्यान ओके 4 अल्फाबेटाचे एक वर्ड सांग. फायन. फायन अशें FIND. Fine. हेल्प केलो ताणें तुका, थँक्यू म्हण Thank you. ताका. ओके, एवरेज टायम टू सोशल मिडियाचेर आसा कितली वरां? एक 4 hours 4-5 hours. 4-5. तूं तेज्यान चड आसता? इंस्टाग्राम हय. हांव केन्ना नाचता ती विचार. बरें आसता. ओके, फेवरेट ट्रेंड खंयचो जाला टू फॉलो? म्हणल्यार सद्या ट्रेंड खूब आहा अशें कांय ना. ओके, न्यू क्रिएटरांक तूं एडवायस कितें दिवपाक सोदता? पळय थोडे कशें आसता थोडे क्रिएटर कितें जाता म्हणल्यार भिता म्हणजे फुडें सरपाक कितें हें तें. हांव इतकेंच म्हणटा की भिवपाची काय गरज ना. कॉन्फिडन्स जाय लायफान फक्त. ओके, एक जोक जो तुका परत परत क्रॅक करूंक चड आवडटा इवन फ्रेंड्सां बरोबर आसता तेन्ना? रोस्ट करपाक. लास्ट कितें गुगल केल्लें? लास्ट गुगल केल्लें कितें? हे फसा. कितें आसा गुगल सांगपा नाका? दाखोवपा जाय. ओके ओके, डू यू लायक कंप्लिटींग अ टास्क बिफोर स्टार्टींग अनदर? ना एक घेतला एकूच कंप्लीट करूं ओके, शकता. जरी तर तुजे लायफ एक मुवी असली जाल्यार ताचे टायटल कितें आसतलें असलें? तुवें दिलें जाता टायटल ताका. खंयची? ताच्या लायफाची मुवी असली. पुष्पा. पुष्पा. जीके गाणी ओके, सार. कितल्या व्हडल्यान तूं बॉब मारपाक शकता? खूब व्हडल्यान. खूब व्हडल्यान? कुकू कुलो मार. व्हडल्यान. हय, हरशी बरो म्हणतो तूं म्हाका जायना? करता. इतू व्हडल्यान आनी व्हडल्यान जायना? आनी व्हडल्यान. ही last. जाता प्लीज. जाता पूण हांगा जायना. ओके, नेगेटिव्ह कमेंट्स कशे हँडल करता इन 1 word? एक तर तांकां हांव रिप्लाय करता मानवड. ना जाल्यार 1 word इग्नोर. I knew it. Okay, well answered. Last round जो आमचो आसा तो जावन आसा आतां रीड माय लिप्स. ओके, रीड माय लिप्स. ऑलरायट, रीड माय लिप्स विथ आमचे कुकू आनी पुष्पराज. रेडी? रेडी. रेडी? ओके, चिटकाट. ओके, वाच. 30 सेकंड आसतले तुजे लागीं. 30 सेकंडा भितर सांगपाक जाय. स्टार्ट्स नाव. पान. ए जग जग. फूल फूल. फ्लावर. फूल. फूल खिले. कितें? लिपसिंग. म्हूण मरे कितें तरी आतां आयकोंकूच येना म्हाका. म्हूण मरे व्हडल्यान. फुलाचो. फुलाचो वास येयलो. फुलाचो फुलाचो वाज येयलो. फुलाच्या वासाचो परमळ.
रेडी बरं आहे. सेकंड वन ओके Danger. watch your time starts now फ्लोर गुलाबी गुलाबो ते ना 30 seconds fast रेड कार्पेट रेड कार्पेट व्हडल्या कोण मरे गुलाबी साडी आणि हे चष्मा गुलाबी इम्मा चष्मा गुलाबी गुलाबी साडी गुलाबी चुम्मा दिसपाक बरी ओके लास्ट वन ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ आम्ही आमो एक्शन एक्शन आम्ही आमो आमट असे कर मिळतं आमट आमट लागले एक्शन ऍक्शन कर नु आमट तीक आमट तीक तिखट आमट टी तिखट अमिताभ हे अमिटी आमट तिखट म्हणतात तिखट आमट तिखट लोणचे ऑलराइट कुकू रेडी येस रेडी ऑलराइट शीट कार्ड 30 seconds आता your time starts now हां उलयता उलय कोंकणी बरयता हां ओके बरयता बरय ओके उलयता कोंकणी बरे कोंकणी कित्याक कितें कोंकणी कित्याक म्हणजे कोंकणींतल्यान कोंकणींतल्यान अरे बे व्हडल्या म्हाका आनी मातसो टायम दिलो चोडवांक दिता इल्लोसो टायम कोंकणींतल्यान तियांक कितें करता okay आवयस हे हांव खूब फावटी म्हणटा okay and your time starts now एक कितें उलयता रे मुगो हां जिवाक दिल म्हाका एक जीव गेलो एक जीव हांव को कितें गो उलय एक जीव वाग एक जीवाक बरो एक जीव सदाशिव लास्ट वन ओके ओके शीट कार्ड ओके वाच ओके रेडी व्हडल्याच मेळटा का ताका टाइम स्टार्ट्स नाउ पावसाळो पावस भिजलो पावसान भिजले छत्री पावसान भिजली छत्री कोणाची कितें खंयची नजर पळयता पावसान भिजली छत्री खंयची कोणाची कित्याक तुवें चोरली ना रे खंय आसली अशें खंय असली रे हांव सोदता मरे गोंय खंय आसली अशें छत्री खंय असली खंय आसली होय. खंय तरी कशें म्हणून मुगो कशें कळटलें ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय तुमकां दोगांयकूय कार्ड जातान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी हांगासर आयली तुमचो वेट पिड्यार करून आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण कार्ड जातान देव बरें करूं आनीक म्हजे सगळे राउंड्स चड बरें केवली चड करून लास्ट राउंड रीड माय लिप चड बरो केवली म्हूण तुमकां एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान कुकुबाई तुका Thank you. आनीक you. पुष्पराज तुका थँक्यू सो मच अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां सगळ्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा